नमस्कार इश्टानो. आयज ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त. सो इश्टानो, हॅपी फिस्ट. फेस्ताची परबी तुमकां सगळ्यांक. सो ओल्ड गोवा म्हणटोपणी आनी आतां झॅड.पी. इलेक्शन्स इज जस्ट रावंड द कॉर्नर. आमी ओल्ड गोवा ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा त्याच कॉन्स्टिट्युन्सी वयल्यान गोंयान सद्याक झॅड.पी. इलेक्शनाचे कशें कितें चल्लां, वॉट इज द प्रेझंट सिच्युएशन्स आमी डिस्कस करया इश्टानो. आनी तेजे वयल्यान आमी इन्फरन्स काडया, अर्थ काडया की कितें चल्लां गोंयान तें. टू स्टार्ट ऑफ वीथ आमी BJPच्यान स्टार्ट करया. BJPन इश्टानो 30 नोव्हेंबराक सुमारे 19 सीट्स डिक्लेअर केले. ते 19 सीट्सान खोर्ले डिक्लेअर केली आनी सिद्धेश श्रीपाद नायक आमचो नॉर्थ गोवाचो खासदार भाऊ श्रीपाद नायकाच्या चेड्याक जिलाक ती टिकेट डिक्लेअर केली. केन्ना? 30 नोव्हेंबराक. सो ऑबियसली आसलेली आमची जी मेन ऑपोजिशन पार्टी आहा काँग्रेस कावंटर करतली आसली विथीन 24 आवर्स अशें आमी अपेक्षा धरलेली. पूण तशें जावंक ना. काँग्रेसीन कितें केलें तें पळोवया. काँग्रेसीन 2 डिसेंबराक आपली लिस्ट डिक्लेअर केली आनी तितून तेंच्यांनी सुमारे 11 कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर केले ऑन 11 सीट्स. हितून खोर्ले नासलेली. बाकीच्या अलायन्स पार्टनरान कितें केलां तें पळोवया बिफोर कमेंटींग. विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पार्टीन सांगलां आपूण खंय दत्त जयंती दिसा डिक्लेअर करतलो, तें म्हटल्यार फाल्यां 4 डिसेंबराक. मनोज परब RGP तो सद्याक चिटींग म्हणून कराणाय मारपाक लागला, काँग्रेसीन आपल्याक फटयलें म्हणून. बट हॅविंग सेड दॅट की काँग्रेस सद्याक आपल्या अलायन्स पार्टनराकून फटयता काय आपल्या कॅन्डिडेटांकूय फटोवंक लागला काय ना असो प्रश्न पडपाक लागला. हो प्रश्न पडपाचें कारण म्हटल्यार आयच्यान जर सारके दीस मेजीत आनी नॉमिनेशनाक आनी बाकीचे जे फॉर्मेलिटी करपाक ज्या जाग्याचेर कॅन्डिडेट फिजिकली अवेलेबल जाय आसता ते हिशोबाक धरले जाल्यार हातीन सुमारे 12 ते 13 दिसूच उरला. म्हटल्यार 2 आठवडे उरूंक ना. कोण कॅन्डिडेट टिकेट मेळटली काय ना तें कन्फर्मेशन ना. अशा परिस्थितीन काँग्रेसीक फक्त हजरी लावपाक झॅड.पी. इलेक्शनाक बसपाक जाय. जिखपाची बीन इच्छा कांय ना. फ्लूक लागले निवडून येयले ना जाल्यार कितें वयता अशें कितें मेंटेलिटी घेवन कंटेस्ट करता अशें दिसपाक लागलेलें आहा आमकां. म्हणून सुशेगाद डिले. BJPन 2 लिस्ट डिक्लेअर केल्लेली आहा. ते सुमारे 30 सीट्स डिक्लेअर करून जाले. तेंचे कडेन गव्हर्मेंट मशिनरी आहा. काँग्रेसीन अजून पर्यंत टोकन 11 सीट्स डिक्लेअर केला. टोटल 50 सीट्स झॅड.पी. तांकां आपल्या अलायन्साकूय वाऱ्यार दवरला, तांकांय डिक्लेअर करूंक दिना. सो अशें करून इलेक्शनाक उपकारचें ना. आनी नोव्हेंबरान पावस पडलेलो तो झॅड.पी. इलेक्शन अचानक जावंक ना न्हू. इट वॉज शेड्युल्ड. प्लॅनिंग आसपाक जाय. नॅशनल पार्टी तुमी. दीस इज नॉट द वे टू वर्क. प्रिपेरेशन आसपाक जाय. ते कॅन्डिडेटांक आतां 20 ते 22 हजार लोकां कडेन वोटर्सां कडेन पावपाक 2 आठवडे पुरो, लेस दॅन 2 वीक्स. सो हांगासर बेजिकली काँग्रेस इतले सुशेगाद उपकारचली ना. सो यू हॅव टू पूल अप युअर सॉक्स. आनी हेजे रिजन इतले डिलेचे रिजन कितें तें प्रेजिडेंटान सांगल्यार बरें जातलें. कित्याक only 11 seats are declared and we refuse to accept that about 49 seats are under discussion for alliance. तशें आमकां तरी दिसना. सो कमिंग बॅक ऑन खोर्लेन आमकां जशी म्हायती मेळ्ळा RGP हॅज क्लियरली टोल्ड काँग्रेस इट सिम्स काँग्रेसींतल्यानूच बातमी मेळटा की खोर्ली सीट आमी काँग्रेसीक दिला म्हणून. वी आर नॉट कंटेस्टिंग ओवर दे ऑर नॉट वी आर नॉट पुटींग आवर स्टेक ओवर दे. काँग्रेस बसतली, त्यांचो एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आसा म्हणून आमी तांकां ती सोडला म्हणून. नाव हॅविंग सेड दॅट सेकंड अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्डान कितें केलां तें पळोवया. गोवा फॉरवर्डान 12 नोव्हेंबराक एक कृष्णा अलायन्स विक्रम मुळी परब हेका हो कुंभारजुवेचो हेका गोवा फॉरवर्डान भितर घेतलो. डेट पळय इश्टानो 12 नोव्हेंबर. तेज्या उपरांत ज्या तरेन तेजें कॅम्पेनींग चालू आहा 2 व्हडल्यो पब्लीक मिटींग जाल्यो थंयसर. हेजो अर्थ गोवा फॉरवर्ड ही सीट डेफिनेटली कंटेस्ट करतली.
सो आतां इन दीस सर्कमस्टेन्सीस गोवा फॉरवर्डाक ही सीट काँग्रेसीन सोडली काय कितें असो प्रश्न पडटा. आनी जर सोडूंक ना जाल्यार तूं लास्ट मोमेंटाक कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून तूं स्वताच्याच कॅन्डिडेटाचे डिफीट एन्श्युअर करता काय कितें हे काँग्रेसीचो प्रश्न पडटा आतां. सो काँग्रेस हॅज टू कम क्लीन खोल्ली सिटाचे कॅन्डिडेट तशेंच आनीक जे डिस्प्युटेड सीट ना तेंचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक डिले कित्याक. कितें टॅसीट अंडरस्टँडींग जाल्लेलें आहा वीच यू आर प्लॅनिंग फॉर युअर ओन कॅन्डिडेट्स टू गेट डिफिटेड वीच यू आर एन्श्युरिंग टू गेट डिफिटेड अशें कितें जाल्लेलें आहा अंडरस्टँडींग जाल्यार काँग्रेसीन सांगचें. नाव कमींग ऑन टू गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसाय. विजय सरदेसायन लास्ट मोमेंटाक ऑन द 11th hour म्हणटा तशें ह्या मनशाक गोवा फॉरवर्डान घेवपाची कितें गरज पडली. ह्या प्रश्नाचो उत्तर आतां आमकां विजय सरदेसाय कडल्यान जाय. किपींग दीस इन्फॉर्मेशन इन बॅकग्रावंड जें आतां तुमकां आमी सांगपाचें आहा. सगळ्यान पयलें म्हटल्यार तो विक्रम मुळी परब वॉज एक्टिवली इनवॉल्ड इन BJP एक्टिविटीज. हे पळय पळोवन घेवचें इश्टानो. BJP एक्टिविटीजान टू एन एक्सटेंट तो BJPक वावरलाय म्हणून आमकां ग्रावंड रिपोर्ट मेळटा. असल्या मनशाक गोवा फॉरवर्डान घेवन तेका ती सीट कंटेस्ट करपाचे ते बीन अलायन्सान जेन्ना सेकंड अलायन्स पार्टनर हॅड गिवन अवे दॅट सीट फॉर काँग्रेस कन्सिडरींग द कॅन्डिडेट जाल्यार गोवा फॉरवर्डाक हांगासर तेसावां मारपाची कितें गरज पडली. वीच वील तेसावां मारपाची म्हटल्यार ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करपाची वीच वील एन्श्युअर दॅट अलायन्स डजंट हॅपन्स. तूं हर्डल्स क्रिएट करून अलायन्स जातले म्हणून सांगप आमकां इतलें मूर्ख समजपाचें न्हू. विजय सरदेसायचे सद्याक उतरां आनी एक्शना मदीं येदो व्हडलो गॅप येयल्लो आहा की तो कितें करपाक सोदता तें आमकां हांगासर बसोन समजता. आमकांच न्हू खुबश्या लोकांक समजता. आमी खूब लोकां कडेन चर्चाय केली. सो विजय सरदेसायन लोकांक जनतेक आनी आमकां मूर्ख समजपाची चुकी करची न्हू. तशेंच आनी एक तुमकां हें दिता. हो खंय विक्रम मुळी परब पयलीं काँग्रेसीन जॉयन जावपाचो आसलो. ही जर बातमी पळयत आमी 9 नोव्हेंबर 2025 लोकमताचेर हांगासर कितें म्हणटा. रोहन हरमळकरचा माणूस काँग्रेसमध्ये. जमीन हडप प्रकरणा वरून रोहन हरमळकरचे नाव अलीकडे गाजते. मध्यंतरी ईडीचे छापेही पडले होते. रोहनला अटकही झाली. आता पुढे मात्र रोहनचा एक खास माणूस म्हणे आता काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणार आहे. काँग्रेस पक्ष मजबूत करण्याऐवजी हा पक्ष कमकुवत करण्याची काँग्रेसमधील काही जण वावरत नाही ना असो प्रश्न पडटा आहे. हांगासर नाव मेन्शन करूंक ना लोकमतान. पूण तरुण भारताचेर सिमिलर बातमी येयल्लेली तितून नाव घालून येयला. ती कितें म्हणटा. मुख्य आरोपीचा खंदे समर्थक काँग्रेसच्या वाटेवर खंय. कुंभारजुवा मतदारसंघ जमीन हडप प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेला रोहन हरमळकरचा खंदे समर्थक असलेला विक्रम उर्फ विकी परब काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याच्या मार्गावर आहे खंय. ही 9 नोव्हेंबराची बातमी लोकमता वयली. आतां रोहन हरमळकर कोण जाल्यार गोवा लँड स्कॅम केस की एक्यूज सेंट टू ईडी कस्टडी फॉर फॉर्जिंग सेल डीड्स खंय. ED investigation revealed that Rohan Harmalkar is one of the key conspirators of the Goa land scam, orchestrating the forgery and manipulation of sale deeds for multiple properties. अजून जेलीन आसा. आता इतले सगळे असताना हो पळय तो रोहन हरमळकराक कॅम्पेन करताले तेन्नाचे फोटो हे पळय हे. सो नाव कन्सिडरींग ऑल दीस आनी एक सिमिलर इन्सिडंट जाल्लेले बाब अमित सावंताच्या टायमाचेर की गोवा फॉरवर्डान तेका काडलो आनी सेम दिसा काँग्रेसीन तेका घेतलो म्हणून विजय सरदेसायन एक कमेंट पास केल्लो. कितें म्हणून. रिमार्किंग दॅट स्पीड विथ वीच समवन सस्पेंडेड बाय गोवा फॉरवर्ड पार्टी हॅज बीन एडमिटेड इन टू काँग्रेस क्लियरली शोज पाटकर स्पेशल एफेक्शन फॉर द सावंत्स खंय. आता रोहन हरमळकर विकी परब आनी विजयाचो स्वताचो बॅकग्रावंड धरून आमी आतां कितें प्रश्न घालपाचो की रियल इस्टेटान गुंतलेले लोक ऑटोमॅटिकली विजया कडेन एट्रॅक्टेड जाता काय. आतां विजयाक दुसरो प्रश्न
2027 कितें रोहन हरमळकराक टिकेट दितल्यात? विजय सरदेसाय हॅज टू कम आउट क्लियर, लोकांक सांगचें, जनतेक सांगचें, कंपल्शन कितें आसलेलें. आमकां अशें दिसून येता की बोथ विकी परब आनी इजिदोर घेतो कोणी तुवें अलायन्साक ऑटोमॅटिकली रिस्क क्रिएट केल्ली. तर तुवें इंटेन्शनली केल्लें काय लोकांक फक्त आतां दाखोवन दिता आपूण अलायन्सान आहा, पण यू हॅव क्रिएटेड अ सर्कमस्टेन्सीस वेर इन अलायन्स वील नेवर बी सक्सिडेड. विजयान क्लियरली उत्तर दिवचें. तशेंच अमित पाटकरान उत्तर दिवचें, वाय इज द डिले. यू आर एन्श्योरिंग युअर ओन कॅन्डिडेट्स डिफीट. सांगचें लोकांक. विचार करा. देव बरें करूं.